पणजे आरोग्य खात्याच्या सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचो बुनियादी फातर बसयल्या उपरांत उलयतना मुख्यमंत्री पर्रीकारान ही गजाल सांगली। गोयच्या मिनेरांची मायनिंगाची लिजा रद्द करपाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत दुसरेच दिसा प्रधानमंत्री मोदीन खंय आपल्या पीएमओक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक फोन करून वासपूस करपाक लायिल्ली। इनफॅक्ट मायनीचे जजमेंट येतकच दुसऱ्या दिसा म्हाका ऑफिसांच्यान ही वॉज नॉट इन इंडिया आय गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस सेईंग दॅट कितें जालां, कितें प्रॉब्लेम, वॉट इज द इम्पॅक्ट, इकॉनॉमिकल इम्पॅक्ट कितें, मातसो रिपोर्ट तयार कर, इमिजिएटली धाडून दी आनी मागीर जाय जाल्यार येवन मेळ। दीस वॉज द मॅसेज फ्रॉम हिज ऑफिस। He remembers Goa maybe as a lucky mascot or maybe for other reasons, but always has been supporting Goa. We should take advantage of that. तो फायदो घेवंक जाय। मायनिंगचे परिस्थितीचेर उपाय काडपाक मुख्यमंत्र्यान सगळे जाळवणदार राजकीय पक्ष आणि आमदारांक मेळून उपाय काडपाचें थारायला। एक म्हणजे 15 मार्च पर्यंत 15 मार्च माल काढून इट कॅन बी पुल्ड अप, वी विल सी दॅट इट इज पुल्ड अप टू 31st May बाय ई ऑक्शन। सो बेसिकली ह्या सिजनाचो विषय जालो लेट अस प्लॅन प्रॉपर्ली नॉट इन मायनिंग उलयतलो फायनल पॉलिसी आली कितें मायनिंग कॉर्पोरेशन करून हांव तुमकां आतां पयल्याच धपक्याक सांगलें की आय विल कन्सल्ट ऑल स्टेक होल्डर एंड देन टेल यू द फायनल पॉलिसी। दीस आय हॅव बीन मेंटेनिंग फ्रॉम डे वन। I have my own opinion which I will express to them. That is not decision. Decision will come after consultation with everyone. But I do hold opinions. तो निर्णय नहीं, मतलब opinion is not a decision. Decision will be done after taking everyone, all parties into confidence, all MLAs into confidence. मायनिंगाचेर पोट भरपी लोकांक फाटले फावट दिल्लो तसो आदार मेळटलो काय म्हूण विचारल्यार त्यो सगळ्यो गजाली खंय बजेटांत स्पश्ट जातल्यो म्हूण पर्रीकार सांगता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी।